सांकवाळ वाठारांत आमी सांकवाळे जसो आतां आमचो यूथ पळय फोर्स आहा न्हू ते प्रमाणे एक दिसान येयला की सगळे लोक भायर सरले आनी लोकांले एकच आहा की हे पावटी सावथ गोवा लेडी कॅन्डिडेट दिल्ले कारणान तिका जिखोवन हाडपाचो एकच ध्यास सगळ्यांनी धरलो आहा आनी म्हाका दिसता मॅक्झिमम लीड ही सांकवाळच्यान सुरू जातली। जी लीड म्हाका दिसता काणकोण पर्यंत जी चलतली ती कंटिन्यू उरतली आनी पल्लवी धेंपो ही हमखास जिखोन येतली, हितून दुबाव ना। कित्याक हांगसर आमचे पुता तरी आतां ऑलमोस्ट 70% वोटींग जाला, सो उरले आहा ते आमी काडू करता। आमी एटलिस्ट 80% करूं करता ट्राय, कित्याक चडशे आतां थोडे भायर आहा तांकां हाडपाक प्रयत्न चल्ले आहा आनी जे भुरग्यां फौज जर फाटल्यान पळयशी हे सगळे भुरगे 7 दीस रात मरोन एक 2-3 दिसांनी तेणी सगळे लोकां भायर काडले आहा आनी ते आयज एक म्हाका दिसता आतां ते पयलेच रॅली तयारी करूं लागल्या। आतां सांगताले आमी रॅली करपाक तयारी करुया। सो ही परिस्थिती आयज जी अशी आसा, बाकी जाग्या कडेन आमी नकळो पूण ओवरऑल सांकवाल जेन्ना गिरीश पिल्ले आनी आमी बाकी सगळे पंच मेंबर एक्स पंच मेंबर सगळे एकठांय जाल्या हेजे वेळा एक दिसान येता की सांकवाळे मॅक्झिमम जी लीड आसतली ती बरी लीड आसतली आनी जी एंटायर कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका दिसता तीच लीड वयर सरतली।